पोरवर्सा जुलैच्या 27 तारखेर थळाव आमदार आणि सभापती रमेश तवडकराच्या वाढदिसाक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पहिल्याच पावसात गळती लागली। हे गळतेक लागून काणकोणच्या रवींद्र भवनात सगळे कडेन उदकूच उदक दिश्टी पडटाले। पळयात पुराय बातमी। पोरवर्सा जुलैच्या 27 तारखेक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पहिल्याच पावसात गळती लागली। या गळतेक लागून पुराय रवींद्र भवनात उदक साचून रावला। पहिल्याच पावसात रवींद्र भवनात गळती लागिल्ल्यान काणकोण वाठारात आरती परती चर्चा सुरू आसा। 2013 वर्सा ह्या रवींद्र भवनाचो बुनियादी फातर घातिल्लो, जाल्यार जानेवारी 2017 प्रत्यक्ष कामाक सुरुवात जाली। आम्ही सगळे जाणात कशें कला अकादमीन जेन्ना रिनोवेशनाचें काम जालें, रिनोवेशन जावन जेन्ना पावस येयलो तेन्ना पावसान कशें कला अकादमीचे सगळे जे वाठारांत कशें थंय उदक गळपाक लागलें, कशें ते गळती लागली, हें सगळें आमी पळयलें आसतलें। जाल्यार अशेंच आतां एक सिच्युएशन जालें तें काणकोणच्या रवींद्र भवनान। हें काही म्हयन्यां पूर्वी हें जे रवींद्र भवन आसा हें इनॉग्रेशन जाल्लें आनीक हें इनॉग्रेशन जावन असो पहिलोच पावस असो येयलो आणि हो मे म्हयन्याचो आडवाळो पावस म्हणटात। जाल्यार ह्या आडवाळे पावसान ते रवींद्र भवनाची स्थिती कितें आसा ती दाखोवन दिल्ली आसा। आनीक हांगा हें जें उदक सगळें रवींद्र भवनान भरलें आनीक मेन म्हटल्यार हें जेन्ना उदक भरलें तेन्ना रवींद्र भवनाची जी थंय लायब्ररी आशिल्ली ते लायब्ररीन सगळें अशें उदक भरलें आनीक थंयचे जे कामगार आसात ते उदक ढकलून कशें भायर उडयतात तेजे विज्युअल्स आमचे कडेन येयल्ले आसात, ते तुमी पळोवंक शकतात। आनीक मेन म्हटल्यार आतां प्रश्न येता की हे जे रवींद्र भवन जे आसा हे रवींद्र भवन 2013 हेजे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो, तशेंच 2017 ह्या रवींद्र भवनाचें काम सुरू जालें। मागीर खुबशे असो टायम जे काणकोणचे जे कलाकार आसात ते कलाकार वाट पळयत रावले की आमकां रवींद्र भवन केन्ना मेळटलें काय म्हणून। मागीर फायनली 2024 हे जे रवींद्र भवन आसा ह्या रवींद्र भवनाचें खंय तरी काम कंप्लीट जालें अशें सरकारान सांगलें आनीक तेजें उक्तावण केलें। पूण हेंवूय जेन्ना काम कंप्लीट जालें तेन्ना खंय तरी अशें एक आयज आमकां पळोवंक शकता आमी की उदक कशें ह्या रवींद्र भवनाक पावलेलें आसा। जाल्यार हें सुद्दां जें काम जाता हेंवूय रवींद्र भवनाचें हें जें काम आसा तेजेरूय खंय तरी प्रश्न येतात। आमी ह्या विशयाचेर जो कला आनी संस्कृती जो मंत्री आसा गोविंद गावडे तेका संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो, पूण तेजो फोन आमकां कनेक्ट जालो ना। सो तेजी प्रतिक्रिया कितें आसा ती आमचे मेरेन अजून पावलेली ना। कित्याक नवीन उक्तावण केल्लें हें जें रवींद्र भवन तितून समज अशी गळती लागता जाल्यार खंय तरी हांगा असो परत प्रश्न येता की हे जे सरकाराचे जे पयशे आसात, जे टॅक्स पेयरांचे जे पयशे आसात तेजो इबाड थंय जालो काय अशें थंयचे जे लोक आसात ते आतां उलोवपाक लागलेले आसात। सो ही आयची म्हत्वाची बातमी म्हणटा ती काणकोण रवींद्र भवन जें आसा जेणे आयज ऑरेंज अलर्ट आशिल्लो, आडवळ पावसाचो ऑरेंज अलर्ट आशिल्लो, ह्या पावसान एक दिसान काणकोणच्या रवींद्र भवनान कितले अशें उदक भितर पावलें आनी काणकोणचे रवींद्र भवनाचें काम कशें जालां हें कंप्लीट एक्सपोज केल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।